पळय जशें आमी 16 जानेवारी 2023 सेकंड ओपिनियन पोल म्हटलो त्या सभेक, कारण ओपिनियन असो आशिल्लो की म्हादई जाय काय नाका, दॅट वॉज अ ओपिनियन. त्या सभेक भरपूर लोक जमले, जवळ जवळ 10,000 लोक जमले आनी सगळ्यांनी आपले सपोर्ट टू म्हादई दाखयलो. नाव इट्स अ रेवोल्युशन डे 18 तारखेक आनी गोंयांत मोठी क्रांतीची गरज आसा आनी ती क्रांती म्हटल्यार जलक्रांती, उदकाची क्रांती. हे फाटल्या 8 दिसांचे जर पेपर काडून पळयले जाल्यार 70रीन सुद्दां पावस पडून ज्या जाग्यार म्हादई व्हांवता थंय सुद्दां ऐन पावसाक उदक ना लोकांक. सो लोक सामके तानेल्या, गोंयांत उदक ना आनी हो मुद्दो जो आसा तो सुप्रीम कोर्टान मांडूंक जाय, कोर्टा समोर मांडूंक जाय. हें करपाक लागून आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फेल जाता. उलटें आमकां आश्वासन दिवपाक लागून आमचो WRD मिनिस्टर सांगता की आमचे कडेन उदकाचो सांठो अजुनूय आसा आनी फुडले 50 दीस तरी उदक आमकां मेळटलें म्हणून. हें फॉल्स आश्वासन जें आसा पळय तें आमचो WRD मिनिस्टर दीत आसा. दीस वील गिव अ बॅड रिमार्क इन द सुप्रीम कोर्ट, कारण सुप्रीम कोर्ट म्हणटलें हांचे कडेन उदक आसा आनी उदकाक लागून झगडटा कित्याक. पूण खरी वस्तुस्थिती गोंयच्या लोकांक खबर आसा आनी ती वस्तुस्थिती सरकारा समोर पावप आनी एक मोठें आंदोलन जावन सुप्रीम कोर्टाक पर्यंत आमचो आवाज पावप की गोंयकार उदकाक लागून तानेल्या आनी ताका लागून गोंयकार आतां जलक्रांतीक लागून फुडें सरल्या. आनी जलक्रांती 18 जुनाक ह्या वर्सा 18 जुनाक आमी मडगांवांत लोहिया मैदानाच्या भायर आमी एक एजिटेशन करतले. एक त्या दिसा क्रांती घडटली आनी सगळ्या जगाक दाखोवन दितले की गोंय, ज्या गोंयांत भरपूर उदक आशिल्लें, ज्या गोंयांत उदकाक केन्ना ताने नाशिल्ले लोक, जें गोंय सुपीक गोंय आशिल्लें तें आज सुकें पडपाक लागलां. हें अख्ख्या जगाक आमकां दाखोवचें पडटलें. आमी सगळ्या लोकांक सांगलां, जी बायलां येतलीं, जे दादले येतले, जे कोण भुरगे येतले, तुमच्या घरांतल्यान रिकामे कळशे हाडचे पडटले आनी कळशे, बालद्यो जें कितें हाडात आनी तें उदक भरात आनी व्हरात पावसाचें, कारण गव्हर्मेंट तुमकां उदक दिवपाक फेल जाल्या. सरकाराचो जो एक नारो आशिल्लो की हर घर नल आनी हर घर जल, तेंच्यांनी कदाचित हर घर नल पावयलो आसतलो, पूण त्या नळाक उदक येना हें लोकांक खबर आसा. हें सरकाराक कळपाची गरज आसा, म्हणून ही जलक्रांती आसा. आज असो परिस्थिती आसा की सगळे प्लॅटोज आमचे काबार करतात, सगळे पठार जे आमचे काबार केल्यात. पयलीं 16B आयलो आनी 16B तेंच्यांनी 16Bचे रिविजनाक लागून कितें तरी केलें, पण 16B कंप्लीट स्क्रॅप करपाचो अजून पर्यंत सरकाराक करूं ना. ती एक आमची त्या दिसा मागणी आसतली की 16B हो कंप्लीट स्क्रॅप जावचो. त्याच बरोबर ह्या नवीन सरकारान जेंच्यांनी सुटकेच्यो 16Bचेर केल्यो, ते सरकार अमेंडमेंट TCPन हाडला. त्याय 17(2)चेर आमचो विरोध आसा आनी आमचो डिमांड असो आसा की जो पर्यंत हे उदकाचे विशय सॉल्व जायना, म्हादई परत गोंयांत घसघशीत व्हांवूंक लागना, तो पर्यंत नवीन कन्स्ट्रक्शनाचेर सरकारान बंदी घालूंक जाय. हो त्या दिसाक आमचो सरकारा कडेन उदक ना म्हणून आयच्या दिसाक आमकां मायनींग पिठांतलें उदक हें सरकार पिवयता. सो सरकार लोकांच्या हेल्था कडेन सुद्दां खेळटा. ही गजाल जी आसा ती दाखोवपाक लागून 18 तारखेची क्रांती जी आसा पळय, ताका म्हादई जल क्रांती म्हणटा, ती 18 तारखेच्यान सुरू करतले. त्या दिसाक आमी आमचे डिमांड सरकाराक दितलेच, पूण सगळ्या गोंयकारांक आमी आमचो 6 म्हयन्याचो फुडलो प्रोग्राम लोकां समोर दवरतले की हें जल वाचोवपाक, म्हादई वाचोवपाक, आमचें गोंय वाचोवपाक गोंयकारांनी कितें कितें करूंक जाय, हो प्रोग्राम जो आसता आमी गोंयकारां समोर दितले, म्हणून 18 तारखेचो कार्यक्रम आमी थारायल्लो आसा. एक फक्त ॲड करपा खातीर भितर, सरकार सध्या स्वयंपूर्ण गोंय आनी मित्र कितें ते तांगेली ते एकदां कितें तरी केलां आनी तांकां प्रत्येक गांवांनी धाडटा आनी गांवांनी धाडून कितें पळयतात तर वॉटर बॉडीज खंयच्या खंयच्या गांवांनी आसात ते फायंड आवट करप, ते लिस्टिंग करप, अशें हे सरकारान चालू केलां. प्रत्येक गोंयकाराक हांव सांगता, अशें जर कोण आयले आनी वॉटर बॉडीज तुमचे कडेन जर आसा गांवांनी अशें म्हणून जर विचारता जाल्यार तुमी ताका त्या वेळारूच ताका धाडून घालात. रिजन बीइंग, सद्या हांगा सुकें जायत पडलां गोंय. ज्यो गांव आमचे वॉटर रिसोर्सान, वॉटर बॉडीजान जे रीच आसा थंयचें उदक काडप, जशें साजोरा घडलां, साजोरा विलेजान वचून थंयचे लेक जे आसा थंयचें उदक काडप आनी कोणाक सप्लाय करप, तानेल्ल्या लोकांक न्हय, तर इंडस्ट्रियल इस्टेट खंय आसा तर मुर्मुगांव आसा तांकां सप्लाय करप, किंवा ती वेर्णाची आसतली इंडस्ट्रियल इस्टेट तांकां सप्लाय करप. अशा पद्दतीचें हें जें चालू केलां पळय तें गव्हर्मेंट हॅज टू स्टॉप दॅट. तुमची पॉलिसी जर वॉटर पॉलिसी जर तुमी केल्या, ती वॉटर पॉलिसी फॉर हूम? वॉटर पॉलिसी इज इट फॉर द रियल इस्टेट डेव्हलपर्स, इज इट फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑर इंडस्ट्रियल इस्टेट? कोणा खातीर तुमची ती पॉलिसी आसा? तर पॉलिसी पयलीं तुमी सारकी करचे फॉर द पीपल ऑफ गोवा.
गोंयचे लोक जे ताणेल्ले आसा गांवांनी तांकां लागून पयलीं करा मरे, तांचे पयलीं तांचे ताण पयलीं भागोयात मरे. सो हे स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून कोण येतले पळय ते जर स्पेसिफिकली तुमकां विचारतले की वॉटर बॉडीजा संदर्भात जाल्यार तेन्नाच तांकां ते स्टॉप करात. The government of Goa has no will to protect Goa and to protect Mhadei. If Goa government had the intentions to protect, then they would have they would have seen to that the wildlife in Goa is protected, so that wildlife warden would have taken the decision in our favor. But there is no movement on that side. Secondly, whenever they are speaking, they are just, it is an eyewash, but they don't want to do anything. For example, revised DPR. They had enhanced the quantity. Karnataka has enhanced the quantity, but here these people are quite, they are not challenging it, as he has told that they have to go to the court and they have to challenge it. They are not doing it. But all this will come when your main matter, SLP special leave petition, will be taken. You are not putting any efforts to get your main matter listed, because all this will DPR or whether right, wrong, Supreme Court will take a decision like in Kaveri Commission. You are not making any initiative to get your main matter listed. You are trying to get your IAS listed, which is of no use. And they are listing IAS and saying we are gone to the court and they are telling the press that such a thing has happened, the court has given such a verdict. Court has adjourned. How the court? Now, see, you had enough time, Wildlife Board, to take a decision this way or that way. You were sitting on it. Till today, you have not done anything. How many So years how they are you sitting on expect? this regarding wildlife? Wildlife Board, last occasion. When they asked, I think Last for- occasion, when matter came in somewhere February, whatever The it is. wildlife is recent incident, Ah. but otherwise, whenever they want to give certain information, they are not very clear about it. There is no intentions, there is no will to win. Determination. Yeah. It should be strongly determined. So what is the future course of your actions now? No, see, so far as Madam Nirmala Samant is concerned, she has already filed Mhadei Bachao Abhiyan interlocutory application, Yes. which is there, as well as contempt because of the earlier order passed by Justice Maidan and Justice Deepak Gupta been violated. So that is already in the number, it is to be numbered, okay? So we are just waiting as what Goa government is doing. Okay. And thereafter we will, When your matter is coming, madam? our matter we don't know because their matter, because we have just filed it. We Okay. have to get it numbered and all. Okay. Okay? Okay. So we are just waiting what Goa government does. Because Goa government is the main SLP. So